बीजेपी सरकारान फाटल्या 2 वर्सांत कितलीशीच स्कॅमां केल्यात. कसिनोकडच्यान सरकाराक हप्ते येतात म्हणून अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान आरोप केला. काँग्रेसीचो उमेदवार अलेक्स रेजिनाल्डाच्या शिरोड्या प्रचार सभेत विजय उलयतालो. पर्रीकारानच मायनिंग बंद केला. बीजेपीच्या सरकारान कितलीशीच स्कॅमां केल्यात म्हणून एक व्हिडिओय लोकांक सभेत काँग्रेसीन दाखयलो. गोंयांत फकत इन्व्हेस्टमेंट हे 2 वर्सांत जाला. जे आतां क्लिप दाखयला तातूंत एकूच इन्व्हेस्टमेंट दिसता तो काजिनोचो. काजिनोनूच लोकांनी इन्व्हेस्ट केल्लो आहा आनी तातूंत आनी हफ्तो खाला. दुसऱ्या सायडीन रेव पार्टी म्हणून करतात, ड्रग्साच्यो पार्टी त्यो पेडण्या ते हांची पार्टीच चलयता. तातूंत एक इन्व्हेस्टमेंट लोकांनी केल्लो आहा माफियान. तातूंतूय बी हफ्ते खावपाक हे आहा. प्रायस रायज वाडिल्ली आहा आनी जे सगळे मुद्दे गेले खेपे आशिल्ले परिवर्तन हाडपाक ते मुद्दे तांच्या हातांतले भायर गेले. 2 वर्सां खंयचोच इश्यू जर तर घेतला तर तो कॅशलेस कझिनोचेर जावं मायनिंगाचेर आनी खंय तरी हांवें पयशे केले जाल्यार मनोहर पर्रीकारान जाहीर एक सभा घेवन सांगची. हांव चॅलेंज मारता मनोहर पर्रीकाराक. मायनिंगान 27,000 कोटी आहे. जे सांगलोलें आपण कझिनो भायर मारतलो, जे सांगलोलें आपण मोदीचे आपण मिडियम ऑफ इन्स्टाचे काळे टी शर्ट घालून मोवलोलो, तेणी इतू फास्ट यू टर्न मारले. ओ मोदी म्हणतो यू टर्न मारपाना. अरे हेंकोडे पाकिस्तानाको झगडो आसना. पाकिस्तानाको एकच झगडले जेन्ना हेजेर पार्लिमेंटाचेर जो तर हल्लो केलो तेन्ना हेंकोडे गव्हर्मेंट बीजेपी सरकार आसलो सेंटराक. तेदो पाकिस्तानाक हेंको लढाई करूं जावना. कित्याक हे डबल फेस डुप्लिकेट मनीस. मोर्जे वचत थंय रशियन बोर्ड दिसतात. रशियनांची ही गर्दी आनी यो वत इतली वाडल्या आतां मोर्जेक लोक मिनी रशिया म्हणटात. सरपंच आनी थंयचो आमदाराच्यान कांयच जायना म्हणून लोक बेजारल्यात. राजन घाटे म्हणटा फॉरेनरांचे बेकायदेशीर धंदे बंद करपाक जमना. रशियन बोर्ड काडपाक जमना जाल्यार आमदारान आनी सरपंचान देंवचे. सरपंच म्हणटा पंचायतीन जाता तितले केले, उरल्यात ते बोर्ड PWDन पळोवपाचे. पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा. स्थानिक आमदार कितें करता? फक्त तांचे निवडून येवपाचे आनी काम करपाचें ना. प्रत्येक फावटी लोकांनी आंदोलनां करपाची. ते पंचा कडेन आनी आमदारा कडेन जर तर बोर्ड काडपाचें जायना जाल्यार म्हाका दिसता हांव तांकां बरो एक सल्लो दिता. तेंच्यांनी सगळ्यांनी राजनाथान घरा वचपाचें. मोर्जे गांवाक मिनी रशिया म्हणटा ही सगळ्यांत व्हडली हें जावन आसा. लजेचो प्रश्न जावन आसा. आमी मिनी रशियेंत रावना. आमी गोंयकार आनी आमी गोंयचे ह्या भुमीचे ह्या मातृभुमीचे हे जाणकार हे मस्ता पंचाक आनी आमदाराक खबर ना. बोर्डाचे थोडे आहात तशे रोड सायडीक आहात ते आहात आनी घरांचेर बी आहात तेंच्यांनी काडलेले आहात. स्पेशली रशियन लँग्वेजीन जे लिहिल्ले आहा पळय ते तुमी रिमूव करा म्हणून त्या टायमार तेंच्यांनी थोड्यांनी काडलेले आहा. थोड्यांचे मातशे पेंडींग आहा. जे रोड सायडीक आहात पळय ते एक्चुली पडटात PWD. आमी इन्फॉर्म केल्ले त्या टायमार. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनाच्या 102व्या स्थापणूक दिसा निमतान आयतारा मडगांवच्या 4 ज्येष्ठ नागरिकांचो भोवमान केलो. सुवाळो निकेतनाच्या ऑडिटोरियमात जालो. भोवमान केल्ले नागरीक हे नव्या पिळगे खातीर खरे आदर्श अशें गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू सतीश शेटये उलयलो. गोमंत विद्या निकेतनाच्या स्थापणूक दिसा समाज वावरपी दोतोर नंदिता डिसोजा, उद्देजक अंजू तिमलो, शेतकी मळार गोंय बागायतदार सहकारी सोसायटी आनी कवी ND महानुराचो भोवमान केलो. गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू सतीश शेटये मुखेल सोयरो आनी निर्मला सावंत मानाची सोयरी म्हूण आशिल्ली. Every society, particularly its younger section, needs beacons to serve as guides during moments of challenge and to provide a system of values to evolve as positive contributors to the society as a whole. Dr. Nandita D'Souza, Srimati Anju Timlo, Shri ND Mahanur and the Goa Bagayatdar Cooperative Society are such beacons. फॉमेंतो ग्रुपान केल्ले कामाची दखल घेतिल्ल्यान उद्देजक अंजू तिमलोन गोमंत विद्या निकेतनाचे उपकार मानले. I'd like to thank Gomant Vidya Niketan for recognizing the work that we do, which we do because we want to do. But a recognition is the biggest driver for anyone to do better and excel in any field. And that, I think, is always the objective of every person who has taken on a challenge, a commitment, convert it into a passion. And this is what the Siddharth Dugua has been for me over the years. मडगांवच्यान सावियो डायस.
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.